क्लाउडियस आणि डेरिक हांच्या शेतान जो आमी कॉन्सिक्वेंटली 2 वर्सां जाली आमी हो प्रोग्राम करता आणि ह्या प्रोग्राम एकदा उमेदीन सांगनच दिसता की ज्यो वेरायटी आमच्यो कृषी विज्ञान केंद्रान तांकां दिल्ल्यो गेल्या वर्सा तांणी ब्लॅक रायस लायिल्लो, ह्या वर्सा ताका आमी 2 नवी वेरायटी दिली, एक किंवा रत्नागिरी 7 आणि सह्याद्री केंपेमुक्ती म्हणून वेरायटी दिली. हो जो प्रोग्राम आसा आमचो तो कृषी विज्ञान केंद्र आणि झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आणि हो शेतकार यांच्या जोड पालवान हो जाल्लो आसा. हाची मुख्य खासायत म्हळ्यार कितें की रत्नागिरी 7 ही जी वेरायटी आसा ती आमी लास्ट टायम बी दिल्ली आणि ती आतां आमी जवळपास एक जयाक रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती ट्राय करता, कारण हाजे फुडें ते जयाची बी मेळपाक खूब मुश्कील जातलें. तर रत्नागिरी 7 ही आतां आमी टेस्ट करून सगळ्या भुरग्यांनी आनीक सगळी जमल्या शेतकाऱ्यांक पयली आसा. ती तांबडी करडेची आणि पयलीं पांड्यो म्हूण येतालो आनीक कर्जत 8 म्हूण येताले. तर त्या प्रमाणचे तांबडी करडेची हें बी आसा आनीक जेवपाक एकदम गोड, पेजेक तर एकदम उत्तम आणि 110, 120 ते 125 दिसां भितर जात जाता. तर आमचो पर्याय आसा कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे की आतां वय आमचे जवळपास 4थी वर्स आसा आणि आमी आमचे डायरेक्टर उलयले आसा की हाची मोठ्या प्रमाणाक आणि ही रिलीज जाल्ली आमची दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान आणि आमी तांकां सांगपाक सोदता की ही वेरायटी जी आसा ती हाजे फुडें मोठ्या प्रमाणाक आमकां तेणें ब्रिडर सीट दिवचे आणि आमी ते कल्टिवेट करून सबंद गांवांक दितले. हांगा सह्याद्री 7 ही जी वेरायटी आसा ती वेरायटी आणि जोया ज्योती कंपेर करपा खातीर आत्माचे अंडर डेमॉन्स्ट्रेशन घेतले आमी. ती काणकोण सान सगळी भागांत आख्या सावथ झोन जो आसा सावथ डिस्ट्रिक्टांक आमी दिल्ले आसा आणि ताजे रिजल्ट एकदम बरे येयले आसा. आनीक आमकां दिसता की ही वेरायटी शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लावची. जशें आमी कर्जत 3 ही वेरायटी पयली दिल्ली आणि ती आतां कर्जत ती मोठ्या प्रमाणाक लायली वयता सगळ्या शेतकऱ्यांक. तर ह्याच प्रमाणाक शेतकऱ्यांनी ही रत्नागिरी 7 लावची आनीक बरे प्रमाणात, कारण मड्डी शेतांक ती बरी जाता मड्डी शेतांक आनीक पावसाचे बी समतोल प्रमाणात ती जाता आनी मेन म्हळ्यार ती लॉजिंग जायना, आड पडना, हाय ताची खासियत आसा. तर शेतकऱ्याक ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत आमी सांगून दिसता की ताणें शेतांत वयचें आनीक ही जी भुरगीं जी आयली आसा वेगवेगळ्या स्कुलांतली, तर प्रत्येक वर्सा वेगवेगळ्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक आपयता जेणे करून तांकां कळपा जाय की आमची पारंपारीक शेती कितें आणि ती फुडें कशी टिकोवन दवरपी. होय उपक्रम तो दवरता. त्याच बरोबर तो रत्नागिरी 7 कर्जत ज्योती हांची पेज बी करता आणि ती पेज बी सगळ्या लोकांक जेवपाक दिता जेणे करून कळटा की बाबा हेजी टेस्ट कशी आसा. तर हांव डेरिक आनीक ताच्या भावाक एकदम परत एकदां शुभेच्छा दिता. हो तेमी एक बरो उपक्रम करता आनीक हाजी फळ हें निश्चित बरें आसतलें अशें मागता. थँक्यू. नाव सांगू मिस्टर सर. शिवराम गांवकर, सिनियर सायंटिस्ट आणि प्रोजेक्ट डायरेक्टर. Sister Santana from Perpetual Sacred Convent High School, and I accompanied the children today, and it was a memorable day because we saw harvesting, threshing, and we also, above all, we enjoyed homemade kanji along with mango pickle. The students also saw the explanation of vermi compost also. Above all, it was a memorable experience. Sister, what is the message for the farmers you are giving? What message will you give? The message I would like to give is continue the traditional way of harvesting so that nothing is spoiled, the land, nothing is damaged. Thank you. God bless. Cloud. डेप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, स्पेशली क्लाउडियासाची उमेद दिसता. पोरबी दीत ताका ताणी इतली व्हरायटी ट्रायल केली. तो फक्त भाजयेच हें न्ही, फक्त भातू रोयता अशें न्ही, तो बरो एक भाजी रोवपी शेतकार. तो म्हाका दिसता जवळ जवळ 15-20 लाखाची तरी भाजी सप्लाय करता आसतलो काय ताच्या मागीर आतां खबर ना म्हाका. टोटल ग्रॉस जवळ जवळ 15 ते 20 लाखाची भाजी तो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करता. जेन्ना हांगा ड्रीप इरिगेशन सिस्टम इतली वेजिटेबलां जायनासलेलें, पूण तो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर वेजिटेबल ड्रीप इरिगेशन सिस्टम ह्या लुगाराचेर. आणि तेन्ना भरपूर भाजी पिकयल्या. म्हणजे म्हाका दिसता तो असोच मुखार भाजी बरी पिकयतलो आणि आतां शेतूय बरें जातलो, बरी व्हरायटी ट्रायल करतलो. कित्याक जें खावपाक बरें आसा तें लोकांक रोवपा जाय.
म्हणजे ते हितून भितर ट्रायला भितर आमकां दिसता की खंयचें खावपाक बरें तो टेस्ट करूनय दवरता म्हणजे ते बरें आसा काय ना तें कळपाक बऱ्या पडटलें हांव तसो ताका परबी दिता आनी अशेंच ताणें चालू दवरचें आमचे डिपार्टमेंटा बरोबर आनी उमेदी हाडपी लोकांक अशें हांव मागता देव बरें करूं. फामाद आसा ताणें आमकां इनवायट केलां. हांव शेंडी स्कुलाची टिचर लेट श्री विनायक गोपाल शेंडी ह्या स्कुलाची टिचर हांव आनी हो म्हजो आमचो पीटी सर. हांव आमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या क्लावताच्या फामाद आयला दाखोवपाक आमच्या जे फुडली पिळगी जी आसा आमचे गोंयाचे जे कल्चर आसा आमचे ऑक्युपेशन्स आहा लायक फार्मींग हें आतां थोडे धुवत वता ताचें हेंच आयडेंटिटी कावर जाता पूण क्लावतान हें सांबाळून दवरलां. तशें जायतेच शेतकार आसा जे आमचे जे एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आसा तो कंटिन्यू आसा. हें आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक हाडला कशें आमच्या पुर्वजांनी जे ही फार्मींग एक्टिविटी कशी करताले हे क्लावतान आपल्याच्या फार्मान हे धाकटुलेच्या फार्मान ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. हांव क्लावताक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमच्या स्कुलाक इन्विटेशन दिलें आनी आमच्या भुरग्यांक कळून आयलें की मॅन्युअली ज्या हातान कशी एकठांय कशी गोंयकार हे आमचे दायज मुखार व्हरपाक जाय हें क्लावतान आमकां दिलां. आनी बेस्ट पार्ट कितें तांची पेज जी तें कितें जाता सॉफ्ट ड्रिंक सामोसा हे आर्टिफिशियल जे आमचे हेल्थाक बरें न्ही पूण जी पेज जी आसा जायते तरेची पेज ताणें रांदून दवरल्या पेजेचे बांगडा आनी एक तो टेस्ट हाडपाक ताणें तोंडान भाजलो बांगडो दिल्लो आसा ताजे बाडे उकडलेले आंबाडे आनी पिकल दिल्लो आसा रुचीक एकदम बरें की बरें तें हांव न्ही एक वाटी न्ही 2-3 वाटी जेवलें जमनीर वरसून जेवलें आनी म्हाका दिसलें होय आमी गोंयकार आजून आसा जिते. थँक्यू क्लाउड फॉर युअर इन्विटेशन. थँक्यू. Wait. What is your message for the farmers? My message for all the youths, especially I want to tell that each one of you all have to jump in this activity. Like this is going on, it is going to dust, but just because we are not respecting the farmer, we don't know our children, the future generation really don't know. Means like from where the rice is coming. It is not coming from a supermarket. It is coming from the field. What pains they are taking to feed us. If we don't continue this, my message for the youth and the farmers that if you don't continue this, it will die and we will also we will starve. Thank you very much. Okay. Thank you. खरेंच चड खुशालकाय आज ही भुरगीं आसली आमचे सर डेप्युटी डायरेक्टर सर दत्तप्रसाद आमचो गांवकार आनी आमचो राजेश सर आनी आमचे दुसरे ऑफिसर टीसेल ऑफिसर झॅडिओ सगळो म्हाका बरें दिसलें कित्याक हे हांव जे करता ताजे एक डेटा बेज तरी तांकां पावता आनी खरेंच ते मुखार कशें फुडें व्हरपाचें तें आतां तेंचें काम कित्याक तेंच्यांनी म्हाका ती एक ट्राय करपाक दिली हांवें ट्राय केली आनी हांव सदां इन एग्रीकल्चर हांव सदां एक्सपेरिमेंट करीत आसता. आय एम अ फेलियर पूण हांव सदां सक्सीड जाता आनी तशेंच म्हजी एक मोटीव आसा. आयज आमी फार्मर जाले पूण आमी फाल्यां आसचे नात. कोण तरी फाल्यां आमची पोजिशन घेवपाक जाय कोणें तरी फार्मर जावपाक जाय. गोंया एग्रीकल्चर कंटिन्यू उरलो जाल्यार कोणें उमेद दाखोवपाक जाय. आतां हे स्कूल लेवला एड्युकेशन पॉलिसी भितर त्यांनी हाडले आसा किचन गार्डनिंग एग्रीकल्चर सेक्टराक कितें तरी जावचें. सो ते भुरग्यांनी आतां हांव इनवायट करता आनी तिवूय म्हाका रिक्वेस्ट करता आपूण इस्कॉल येता ते आनी 2 इस्कॉल सांगलेली पूण स्पेस ना जावन तांकां मातसो नेक्स्ट टायम हें करतलो हांव. सो तेंचो इंट्रस्ट वाडत आहा हेजेर कोटा फाल्यां एक 10-15 तरी भुरगीं ते फिल्डाक वतली. हांव एकलो आहा म्हज्या फाटल्यान तरी 15 भुरगीं तरी नेक्स्ट जनरेशना फुडें चलत जाल्यार इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर मी. आनी अशें जे ट्रेडिशनल फार्मींग आहा तें आमकां पळोवपाक मेळना. फुडाराक सगळें मेकनायज जातलें तें आमी मेकनायजूय करतले आनी जे सुवाते मिशनरी पावना थंय ट्रेडिशनल कंटिन्यू दवरचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एग्रीकल्चर आनी केंद्र ते आहाय ते सदां सपोर्ट करताय विथ डिफरंट प्रोग्राम्स आनी आमी तेजे एक्सपिरियन्स घेवन आयज हांव इतलो मुखार पावला हे दोनी डिपार्टमेंटाचे आदाराक लागून आनी हांवें जायते अणभवला कित्याक हांवें जायते टूर बी केल्या. सो म्हाका एक्सपिरियन्स जायते मेळ्ळा. हांव ते म्हजे एक्सपिरियन्स भायर काडून हांव दुसऱ्याक शेअर करता जशे भुरगीं आनी आमचे दुसरे शेतकार. सो थँक्यू व्हेरी मच. At Perpetual Saka Convent High School, enjoyed coming to this place. We learned about harvesting and crushing. We also learned about different type of crops and where we compost and how we can make it as food. And we also enjoyed this country. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.